गुड इव्हनिंग. आज आमगेले 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे 7th सेशन हाजो फर्स्ट दीस 15 तारीख जुलय आणि आज आखो दीसभर हे सरकारागे जो पलटी सरकार आहा सगळे कामाक पलटी मारून मारून माझे 2 वर्स जी हाय वो सरकार तेमी चलयला पलटी मारून. तो सरकार आजूय तुमचो असेंब्ली सेशना फर्स्ट डेयाक पलटी मारी जाल्ले आणि तेमी जे एनईपीचे क्वेश्चन जे आज रेज जावपा आशिल्ले एनईपीचे आज आख्खे आमगे एड्युकेशनल सिस्टम मुखावयलो फ्युचर जो आहा तो सेट करपाक कितकोन सुदरगत करपाक जाय, व्हॉट आर द इश्यूज, लँग्वेजीस लागून इश्यूज आहा. सो हे सगळे टॉपिक्स जे एनईपीचे डिस्कस करपाक ते अवॉइड करपाक जाय म्हणून तेमी एक इश्यू घेयलो आणि इतली बोवाड केलो. असं दिसताले की ऑपोजिशन बोवाड मारता आणि रकलस करून आज तेमी ते 1 वर तेमी हे केले पावर टॅरिफाचे हाडले. तुम्ही चोयला कितें जाता ते सिच्युएशन आज आणि इतली पावस पडला आणि सगळे कडेन करंट ना. सो हे दोन्ही मेन क्वेश्चन जे डिस्कशनां येवपा आसली ती आज तेमी केशे भाशेन हे केले. बट आमकां भरपूर टाइम आहा, बजेटा आहा आणि एनईपी क्वेश्चन्स जाय, आमी क्वेश्चन्स काडटले. पूण हो सरकारा गेलो हिडन जो अजेंडा एनईपी लागून थोडे इस्कलांक फेवरेटिझम करपाक आणि थोडे इस्कलांक मुखार काडपाक आणि नये इस्कलांक हाडपाक, इन्व्हेस्टरांक हाडपाक आणि पयस करपाक हे हिडन अजेंडा एक्सपोज जातलो आणि ताका लागून आज एनईपी ते एश कोन करताय फॉलो कोन्नाय. सो आयज दिसाक ज्यो म्हजे वाटेन कार्यावळ जाल्यो त्यो हांव सांगतलो आणि मागीर त्याच्या फाटल्यान आमगेलो वेळेचो आमदार आमगे इंजिनियर क्रुज बाब आपल्यागेले उलयतलो. सो आज कॉलिंग अटेन्शनाक म्हाका उलोवपा मेळ्ळें आणि कॉलिंग अटेन्शनाचेर मुगे जे आले ते टायमली डिस्बर्समेंट ऑफ गव्हर्नमेंट स्कीम्स स्पेशली फॉर डिसेबल. मुझे गव्हर्नमेंटाचे ज्यो लाडली लक्ष्मी स्कीम आहा, म्हयन्या गृह आधार बायलां स्कीम आहा, विडो स्कीम आहा, तारवट्यांगे स्कीम आहा, ह्यो सगल्यो स्कीम टायमाक मेळनाय. आयज दिसाक 3 म्हयन्याचे तांकां स्किमाचे पयशे मेळनाय. डिसेबल स्पेशली जे आहे आमगे ब्लायंड मुजे बरे येयल्ले जे विज्युअली डिसेबल आहे तांकां 2 म्हयन्याचे अजून मेळना. सो आणि हे सरकारान ह्यो स्कीम केल्यो नाय. तुमी चोयले जाल्यार ह्या सरकारान स्कीम म्हणून केल्यो नाय. ह्यो स्कीम पयलींच्यो एक जाले 10-12 वर्सांच्यो 15 वर्सांच्यो ह्यो स्कीम पयलींच्यो. हो स्कीम कंटिन्यू करपाक येवंक जायना. आज डिजिटलायझेशन जाल्लें आहा. डिजिटलायझेशन जालां आसतना म्हयन्या देरां वचोन टेबलाची फायल कित्याक पास करपाक जायो आणि मागीर म्हणटा फायल पास जालना म्हणून डिले जाल्या. सो हे डिजिटलायज करून ऑटोमेटेड चेक क्लिअरन्स सिस्टम करून सगळ्यांक म्हयन्या 15 तारखेर म्हणून क्लियर जावपा जाय. सो हे आज आमी कॉलिंग अटेन्शनाक आयिल्ले मांडपा येवना. 0 आवराक व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड हॉट इश्यू जो आहा आमगे एड्युकेशन सिस्टम आता एनईपीसून चेंज जाता. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एनईपी आणि एनईपी चेंज जाता आसतना टीचर्स ऑलरेडी शॉर्टेज आहा. आमकां एनओसी दिना, हो सरकार एनओसी दिना इस्कॉलांक आणि एनओसी दिना जाल्यार टीचर्स ऑलरेडी शॉर्ट आहा. टीचर्स शॉर्ट आसोन आम एनईपी भितर सोदताय. एनईपी वोकेशनल क्लासेस आहा, वोकेशनल लॅब जायो, सेपरेट टीचर जायो, तो एडिशनल जाले. सो टीचर्स ज्यो हाय शॉर्टेज आहाय ह्यो टीचर्सची शॉर्टेजीस लागून 0 आवरा मेन्शन केले हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज टू हॅव फुल फ्लेज टीचर्स. टीचर्स म्हणजे सरप्लस आसपाक जायो ताकी भुरग्यांचो व्हॅल्यू जो आहा टीचरीचो. सो टीचर स्टुडंट रेशियो जो आहा हो मॅच जायना आयज दिसाक आणि हे जे फेलियरा लागून एड्युकेशन जे मुखावयल वाट आहा इज गोइंग टू कोलॅप्स. Education in Goa is going to collapse in the next 15 years if you go to see, if we do not do it right now. हे जे उलयले आणि मागीर टीचर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्टाचे घेताय. जेन्ना एक मनशाक कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेताय तेका ते बिलॉंगनेस येना, तेका जे जॉब सेक्युरिटी आहा ती जायना, तेका जे बेनिफिट्स जाय ते मेळना. सो तो फुल तुगेले होल हार्टेडली काम करपाक पावना. सो हेजे आमी उलयले. मागीर कॉलिंग अटेन्शन आयले आणि तितू सिवेजीचे कॉलिंग अटेन्शन आमचे कलिगा आले. तितू म्हाका उलोवपा मेळ्ळें आणि आमी रिव्हर सालाचे स्ट्रेस घातलो परत. तेंगे सिवेज लायन 2 वर्स जाली. आमदार असेंब्ली आहाय तेंगे सिवेज नॉर्दर्न ट्रंक म्हणटा ते जायना. तेंगे ते परत पलटी मारला. पूण हू इज टू बी ब्लेम्ड? ह्यो जी सिवेज आता कोणाकू पूण तालाव दिवपा जाय न्ही, कोणाकू फायन दिवपा जाय. आम जिओ बॅग्स हाडलेले आनी सक्सेसफुली जिओ बॅग्स वॉज टेस्टेड. जिओ बॅग्स कितें हाडले? जिओ बॅग्स हाडले प्लग करपाक. जे सगळे सिवेज येता जावं तो मुडगुंच्यान येता जावं तो फातोर्डेच्यान येता, जी सगळी घाण येता रिव्हर सालांत पल्यूट जाता ते प्लग करपाक पॉयंट्स म्हणजे ते जिओ बॅगांतल्यान येवन ते उदक निवड जावन मागीर न्हंयत येतले. पूण हे आज ते करपाक रेडी ना आणि म्हणटा नॉर्दर्न ट्रंक रेडी जाता, नॉर्दर्न ट्रंक रेडी जाता. बट टिल दॅट टाइम द रिव्हर इज गेटिंग पल्युटेड. हेजे उलयले आणि लास्टली म्हणटा ते उलोवपा मेळ्ळें आमकां सेकंड कॉलिंग अटेन्शनाचेर जे जावन आसले एक्सेस
एक्सेस टू व्हेरियस स्ट्रक्चर्स, गव्हर्नमेंट स्ट्रक्चर्स जे आहे, जे मनीस डिसेबल आहे आमगेले, जे डिसेबिलिटी तू कॅटेगरी येता तांकां व्हील चेअर एक्सेस करपाक रॅम्प आसपाक जाय. तो हे सरकारान आमी जी एक्सपोज केलो की हेंचे तकलेन आनी धोंपरान फकत रॅम्पाक करपाचें संवसार पावल हुई. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी चयल्लें की आमकां एक स्टेटमेंट दिश्टी पडलो, चीफ मिनिस्टर म्हणटालो की एसडीजी जे मांडलेले आहे, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जे मांडलेले आहे, जे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड मांडलो आहे, 17 गोल्स असतात तितून गोल नंबर 10 जो आहे इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्रोव्हाइडिंग इन्क्लुसिव्ह अँड एक्सेसिबल पब्लिक एक्सेस टू व्हेरियस प्लेसेस टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. आणि जेन्ना तेंगे तो येदोळ बुक तेम प्रिंट केला, त्या बुकाची हांची पेज ओपन करून दाखयली, तितून तेमकां कांय बरयलें ना आनी वयल्यान ते फर्स्ट छापा सोदताय. सो हे ते हो ब्लफ सरकार, हो सरकार ब्लफ करपा मुखार चला. हेंकां एक्सपोज करीताय आमी. हे सस्टेनेबल गोल्स म्हणटाय तेही तेंगेले ब्लफ. आमगे मार्जन इतली सकला आनी हे आज फकत तितलें चिंताय. संवसार पावलो हुया ग्रीन एक्सेसीस उलयताय. इन युरोप एंड ऑल द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट ग्रीन एक्सेसीस, ग्रीन पब्लिक स्पेसीस. आनी आम रॅम्प करपा सोदताय आनी आम म्हणटाय की शाबासकी दियाय, इलेक्शन बुतार रॅम्प केलो म्हूण. असल्यो खबरो हो सरकार उलयता. हे सरकारा तकल्यांनी धोंपरां इतलें ना, तेजे भायर कांयच ना तकल्यान धोंपरां. हे फकत इतले रॅम्पाचेर उरलो आहे आनी मुखार हे पावलो नाही. आनी हे मॅन्युप्युलेशन करपाक उरले. हे मॅन्युप्युलेट करतले आनी धाडटले की आमगे सगळें गोंय बरें आहा म्हूण आनी एसडीजी हे वाडोवपाचें हे करतले. सो दिस इज वॉट वी कूड एक्सपोज टुडे ऑन डे 1. आय थिंक इट वॉज अ सक्सेसफुल दीस, बट वी कंडेम द गव्हर्नमेंट हियर. तुमी इतली 33 जाण आसोन तुमकां जोरी तरी तो एनईपीचेर आनी क्वेश्चन आवर तुमी जोरी तरी डिस्टर्ब करताय. तुमगे आनी उरत कितें? आम 7 जाण तुमकां आज भारी पडले. तुमकां हँडल करूंक जायना आनी हाल परत करतले. We will make sure the people of Goa are going to benefit out of whatever we are going to talk in this assembly, and we are going to press and fight against all this government whatever they are doing. Assemblyचा फर्स्ट डे आलो. सो आज म्हणजे जॉईंट क्वेश्चन आलो एनपीचे ते येवचे आले पूण आयज जाणा क्वेश्चन आज जावंक ना, त्यात सगळे गडबड करून ते बंद उडयल्ले. सो एनपीची एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आसली जी आमच्या भुरग्यांचे इस्कॉला ते फ्युचर आहा ते. कित्याक आमचें गव्हर्मेंट ट्राय करता एनईपी जात तितले बेगीन इम्प्लिमेंट करपाक, कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना कसलो होमवर्क कोण नासतना. सो आयज ते आमी क्वेश्चन विचारपाक आसले पूण आमकां ती विचारपाक मेळोंक ना. तेजे भाशेन आयज आसलें आमचें एक दुसरें कॉलिंग एटेन्शन आसली. हांवें एक कॉलिंग म्हजें जें आसलें तें कॉलिंग एटेन्शन जे सावथ गोवा सावनबर्न हो इश्यू चलता, कितें सावनबर्न सावथाक करचें म्हणून, जे सावथाच्या लोकांचे सोफ्टांचे ओपोज करता ते आनी आमचेंय ताका ऑपोजिशन आहा. सो आयज हांवें क्वेश्चन घातलेलें गव्हर्मेंटाक लागीं आमचे असेंब्ली स्पिकराक, पूण हे आमचे कॉलिंग एटेन्शन आयज घेवूं ना. देखून आमकां तें डिस्कशन करूंक जाय. पूण जेन्ना आमकां टायम मेळटा तेन्ना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली सानबर्नाचो इश्यू आमी हाडटले आनी चयतले हे सानबर्न सावथ गोवा कशे भाशेन बंद करपाचें. तेजे भाशेन एमएलए दिगंबर कामतान एक कॉलिंग एटेन्शन घालून सिवरेजीचे ते ओवरफ्लो जाता. रिसंटली सेम कनेक्ट करता आमचे सांजे दियारे आमचे मुगाडी आहा, रामनगरी आहा, जो एरिया रिसंटली फाटींच तेमी न्यू कनेक्शन केल्ली सिवेज लायनी ती सेम कनेक्ट जाता ती आमचे मारगांव लायनी. ह्यो आतां सोगटे चेंबर्स मॅनहोल्स आहा ते स्टार्ट जाल्ले ना, सोगटे ओवरफ्लो जातात. सो हे आमचे थिंगा मांडलेलें आसता. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला हे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणून. तेज भाशेन आमचे आसले ते एक 0 वरार हांवें आमचे इलेक्ट्रीक पावर प्रॉब्लम्स आमचे आख्खी वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी पावर पंप सामके कंटिन्युअस लायट वसत आसता आनी लोकांची सामकी बोवाळ पडल्या. जे राजकोट आमची चिंचिणी 5-5 मिनटांनी लायट वयता. काल म्हणल्यार काल सामकें आख्खीच आसूंक ना. सो हांवें आमच्या पावर मिनिस्टराक लागीं हें मांडलां आनी हे आमचे जे हे पावर फ्लक्च्युएट जावन जायत्यो लोकांच्यो वस्तू आसा जावं मिक्सर फ्रीज त्यो सगळ्यो पेड्यार जाल्ल्यो आहात आनी हेजे मुखार जायना जावपाक. हे जे सगळे तेजे ऑफिसर्स कोण आहात ताच्या लागीं जातले बेगीन सर्वीस दिवची आनी हे पावर फेल्यर जाता तें बंद करचें म्हणून मागलां. बेनिफीट जावपाक क्रायटेरिया दुसरी मार्क्स मेळपाक पयलीं सद्याक हे वोकेशनलांतल्यान बी तूं टीचर जाय न्ही. मार्क्स केन्ना पडटाय? जेन्ना तुका स्पेशलायज टीचर आशिल्ले जाल्यार तुका मार्क्स पडले. तुमकां टिचऱ्यो सारके गायनाय, तुमकां टीचर पयलीं सद्या नाय, न्यू टीचर्स तुमकां घेवपाक सोदनाय. हे मार्क्स पडले तर मागीर पयलीं मार्क्स पडपाक टीचर जाय, नाजाल्यार आनी प्रॉब्लम हे.
जेन्ना प्रॉपर एड्युकेट टीचर ना जाल्यार तुका 20 मार्क्स पडपा आय थिंक जर 4 मार्क्स पडले तुगे रिजल्ट डावन जालो. वॉट एक्झॅक्टली वॉट आय सेड टुडे इन माय 0 hour मेन्शन वॉज द सेम थिंग. द एड्युकेशन सिस्टम इज गोइंग टू कोलॅप्स अँड दिस इज वॉट दे वॉन्ट. आज तुम्ही चोयल जाल्यार आज लोकांक आवर सिस्टम इज हाव आवर सिस्टम इज बुक रिलेटेड. आता बुक रिलेटेड सोन वी आर गोइंग टू दिस न्यू कॉन्सेप्ट विच इज अ गुड थिंग. बट ते इम्प्लिमेंटेशन जर तूं सारको करना जाल्यार मुखार त्रास जातले. जॉब सारकी नाही पळय सद्याक. तूं जर तर भुरग्यांक स्ट्रीट स्मार्ट करना, स्ट्रीट फ्रेंडली करना, उलोवपा फ्रेंडली करना, विच द NEP इज टॉकिंग अबाउट. सो हाऊ आर यू गोइंग टू प्रिपेअर देम. तूं जर तर मार्क्स दिवपा तें बरें हांव, पूण टीचर येवंक ना तुका. टीचर रेडी करूंक जाय तुवें. यू शूड एंटिसिपेट. तेंगे जर तो रोड मॅप चोयलो तो रोड मॅप इज अनदर पल्टी. ब्लॉक मास्टर जाले हे सगळे. ब्लॉक मारीत आहे हेंचे प्रेशर येईल म्हणटरी हे कांयच कोण नाही. सो दिस इज वॉट इज द परिस्थिती. 9th स्टँडर्ड ना जे वर्सा इम्प्लिमेंट केला NEP पण त्यांच्या वेळेस सांगतात ते टीचर्स नाही. जे टीचर्स आहेत अजूनपासून त्यांची ट्रेनिंग चालता. जे न्यू सब्जेक्ट आहे न्हू ते अजूनपासून त्या सिलेबसूय येयलो ना. सो आता केन्ना जातले आनी केन्ना स्टार्ट जातले अजूनपासून फूल डे करपाचे. अजून स्कुलांनी पासून टायम पासून अजून चेंज केला ना. सो हे होमवर्क कोण आसा की 9th स्टँडर्ड तेमी NEP लायली हेजे मुखार ते सगळे असले प्रॉब्लेम जातले. पण दुसरे ते फॉरेन लँग्वेज आहा ती फुडल्या वर्साक आसचे ना घालत फ्रेंच पोर्चुगीज दुसरी ते लास्ट इयर सांगला. ना ते प्रॉब्लेम कितें ते NEP फॉलो करून चोय हे टॉपिक असेंब्ली उलोवपा आहाय. लेट अस नॉट डिस्कस दिस नाव कित्याक मागीर परत मागीर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जातली. बट हे NEP उलयतले आमी डिस्कशना हाडले क्वेश्चन उलयतले सगळ्यांक थिंग दिसचे पडटले. बट दीज आर टॉपिक विच वी हॅव टू एन्श्योर दॅट वी स्पीक ओवर देअर अँड वी गेट प्रॉपर क्लॅरिटी फ्रॉम देम. ते जे सांगो सोदताय आनी जे ते करताय दोन सेपरेट आहा कळना तुका तशें. सो आय थिंक वील टॉक दिस आउट. इंटेन्शन सरकाराके इंटेन्शन ना. जोरी तरी एक कोर्टांतल्यान ऑर्डर आसली की उमको मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल जर तरी पोल्युशन जाता ताका पर्सनली फायन जातली म्हणून जाल्यार म्हाका सगळे कायद्या प्रमाण येता आशिल्ले. आज कोणाक काय ना. जर तर न्हंयत हे सगळी घाण सोडली जाल्यार न्हंयत घाण सोडली म्हणून कोणाक पिंच लागना. इट इज फ्री. न्हंय म्हणलो एक नल्ला जाल्लो तो फ्री जाल्लो कोणा आंगात तितले भर दिवंक. सो इफ समबडी वॉज हेल्ड अकाउंटेबल फायनली ते जाल्ले. आनी आज तुमी चळयले जाल्यार एनवायरमेंट मिनिस्टराक पोझिशन चोयल तेजी परिस्थिती पळयली तो कस दिसतो आनी कितें तो असली परिस्थिती असली जाली. सो दॅट इज द होल प्रॉब्लम हियर. घोट आसपा जाय मिनिस्टर म्हणजे ते घोट आसपा जाय. हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आहा तो घोट आसपा जाय. तो घोट आसपा जाय ते आवय बापूय जे आहा ते घोट आसपा जाय. आज हे प्रॉब्लम जाले नाही. दिस इज द होल इश्यू विथ द रिव्हर साल. The river Sal is contaminated for so many years, and with this kind of intention of ministers and this kind of a sarkar, I think we will never able to achieve. या लोकां पयल्या दिसा जेन्ना असेंब्ली येयल्लो आनी सेव्ह रिव्हर सालाचो जेन्ना कॅम्पेन कॉमेस केल्लो त्या दिसा सांगलोले आज 2 वर्सां म्हाका आज सांगतो आनी 2027 हांव हेच पॉयंट सांगतलो की हेंकोडे रिव्हर साल जावं हुंचे नल्ला जावं गोंयची वॉटर बॉडी जावं हेंकोडे हे क्लियर करपाक जावपा ना. कित्याक तेंकोडे मिनिस्टर नाय जेंको इंटेन्शन आहा हें करपाक. तेमको सरकार ना विथ हॅव्हिंग एन इंटेन्शन टू सेव्ह द एनवायरमेंट. टारवट्यांगे पेंडिंग आता उरल्या 2-3 महिने तेंगे पेंडिंग उरल्या. दे आर गोइंग टू गेट दॅट पेमेंट. बट मेन टारवट्यांगे प्रॉब्लेम जाल्ले कोविडा टायमार वो टारवट्यांगे टॉपिक क्लियर करपाक. कोविडा टायमार जेन्ना टारवट्यांक तेंगे 2 सेपरेट पयशे एक सोशल वेलफेअर आसा येता आनी NRI आसा येताय. सो दोन्ही क्लब जावन येताय. सो जे सोशल वेलफेअर आसा येवपाले ते येयले NRI तू येवं नये. सो ते 18 ते 19 महिने जो आल्लो ते टारवट्यांक कांयच मेळना. जे कोणा सजमत तेंक सजमापाक समज टारवटी आनी सिनियर सिटीजन आनी कोणी सिनियर सिटीजन. सो सिनियर सिटीजनांक 2000 मेळटा टारवट्याक 25,000 मेळटा. सो म्हाका 25,000 येवंकूच ना. ताका सिनियर सिटीजन 2000 येयले. म्हाका कित्याक येयले ना कित्याक म्हाका 2000 + 500 दोन्ही कंबाईन जावन रिलीज जाता. सो 18 महिने आमकां पयशे येयले नाय आनी अजून येयले नाय आनी कोण उलयना. So these topics have been discussed in the past. This is nothing that is going to be new in the assembly. But हे पहिले उलयल्ले हे सरकारा प्रॉब्लेम इज दॅट ते इसरताय. तेंक तेजे कमिशन मेळना म्हणटरी तेंक मागीर काय ना न्हू. तेच चालू आहा. पलटी सरकार जालो मॅन्युप्युलेशन सरकार हो
तांचे पाट सगळे येतले भायर परत सेम थिंग्स